प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 10वो विस्पूर वोड 1 ते 10 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 10 वर्सेस 1 to 10. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव तुमकां खरेपणी सोत सांगता, जो मेंढरांच्या ओडपांत दारांतल्यान न्हय दुसरे वाटेन चोरून भितर सोदता तो चोर आनी नागूण. पूण जो दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढरांचो गवंडी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपापल्या नांवान उलोवता आनी तांकां भायर आपल्या मेंढरांक भायर हाडटच तो तांचे फुडें चलता आनी ताचो ताळो वळखतात देखून मेंढरां ताचे फाटल्यान. पोरक्या फाटल्यान ती वचना, पूण ताचे सरशेली ती पळून वेता, कित्याक पोरक्याचो ताळो ती वळखना. जेजून ताका ही ओपार सांगली, पूण जे तोच ताका सांगतालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. जेजू बरो गवंडी. ह्या पासत जेजून आनीक एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां खरेपणी सोत सांगता, हांव मेंढरांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोण, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जी कोण भितर सोदता तांचें तारोण जातलें. ती भायर भितर सोदतलीं आनी तांकां चोरूंक मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचें काय, परिपूर्ण जिवीत मेळचें काय. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, ही जी शिकोण जेजू दितालो तो फारिजियांक दितालो आनी तो तांकां एका गवळेची वोपार सांगतालो. आनी भाव भयणीनो, ही गवळीची वोपार आमकां सजमणी मेवच्या पयलीं आमी एक सजमोंक जाय की त्या वेळार फारिजियो दोमशास्त्री जे थंयसर आसले ते धर्माचे लिडर आसले आनी देवान तांकां ही जबाबदारी दिल्ली देवाचें उतर लोकांक शिकोवपाक. ते शिकलेले देवाचें उतर, ते मोइसाच्या कायद्या प्रमाणे शिकलेले, पूण कितें जाल्लें, ते फकत आपलो कायदो कितें आहा ते आनी कायद्या प्रमाणे चलपाचें आनी जो कायदो तांकां मोडूंक जाय, जो कायदो तांकां फुडें सरोंक जाय ते तांच्या मना प्रमाणे कोत्ताले आनी लोकांक खूब त्रासान घालताले. म्हणजे जो देवाचो कायदो आसलो त्या कायद्या प्रमाणे ते काम करिनासले, पूण जो लोक तांकां बरो आसतालो, जो लोक तांकां पयशे दितालो, कोण जो लोक तांकां कितें बरें कितें कोत्तालो, तांकां ते कायदे पाडूंक, कायदे मोडल्याय जाल्यार ते तांकां सोडून दिताले. पूण ज्या लोकांक कोणसून तांकां कांय मेळनासलें, हे फारिजियो दोमशास्त्री हे जे लिडर आसले लोकांक खूब त्रास कोत्ताले. आनी भाव भयणीनो, लोकांक आतां इतली वीट आयली, लोकांक इतले त्रास जाले, कित्याक हे धर्माचे लिडर आसले ते लोकांक आतां खूब त्रास करूंक लागले. आनी आतां जेजू ही घोणीची ओपार त्या फारिजियांक सांगता आनी तो म्हणटा हांव जावन आसा बरो गवंडी. तो म्हणटा हांव जावन आसा दार. हांव जावन आसा जें दार लोकांक भितर सरोन येवंक जाता भितर आनी तांकां एके भाशेन एक बरें जिवीत, एक सासणीक जिवीत जिवंक मेळटा. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी नव्या कराराचीं भुरगीं आसात, आमी जाणो की जेजू खुर्सार आमचे पासत मेलो, ताणें आपलें रोगत वारयलें, ताणें आमची सगळीं पातकां घेतलीं, तो मरोन पुनूच जिवन जावन आतां सगळींच्या बापाच्या उजव्याक बसला
आनी आतां आमी जेन्ना ताजेर भावार्थ दवरता, आमी खरेंच जेजूक आमचो सोमी देव सर्वंडार म्हूण मानून घेता, तेन्ना देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता, आमकां देवाची भुरगीं करता, आमी देवाचे पूत, देवाचे धुव म्हणून आमी जेजूच्या राज्यान भितर सरता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच जेजूचे पाटलागार जाता, आतां आमी ताजें उतर आयकता आनी जेजू आमचो बरो गवळी जाता, आमी ताचे मेंढरे जाता, आमी ताच्या उतर आयकोन आतां आमी आमचें जिवीत सारता. आनी तेन्नाच भाव भयणीनो, आमच्यान हें खरेंच जैतिवंत जिवीत जिवंक जाता. हें जें जिवीत जेजून आमकां घोडलां खुर्सार आपलो जीव दिवन आमचे पासत, हें खरेंच हें बरें जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत, हें भावार्थी जिवीत आमच्यान जिवंक जाता. आनी तेजे फुड्यान जेजू धाई वडीन आयज कितें म्हणटा, तो म्हणटा, चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव येयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, पुरपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर येयलां. तर भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या धा वडी आमची नोदर दवरता, आमी नियाळ करता, आमकां कळोन येता की चोर जावन आसा देंवचार. ताजें काम फकत चोरून हाडूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक. पूण जेजू येयला आमकां खरें एक जिवीत मेळचे खातीर, एक परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर येयला. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमयन देव मानता, तो आमचो बरो गवळी जाता, आमची नोदर ताजेर, आमचें खाण ताजेर, जें ताजें उतर म्हणटा तेजे उतरा प्रमाणे आमी चलता. आतां भाव भयणीनो, हें जें जिवीत जें जेजून आमकां सांगलां धाई वडीन, हें पुरपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आनी हें जिवंक आमकां आमच्यान हें पूर्ण जिवीत आमच्यान जिवंक जाता. कित्याक आमी जेजूक आमचो बरो गवळी केला म्हणून. ना तर भाव भयणीनो, आमी आमची नोदर देवाच्या उतराचेर दवरिना जाल्यार, ताजेर भावार्थ दवरिना जाल्यार, हो चोर म्हणटा तो देंवचार येतलो आनी आमचे फकत चोरून, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येतलो. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करता, आमी आयज आमची चोत्राय फकत जेजूचेर दवरुया, ताज्या उतराचेर दवरुया, त्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी आयज निश्चय करुया. आनी जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलतले, खरेंच जेजू आमचो बरो गवळी जाता आनी आमकां हें पूर्ण जिवीत मेळटा आनी आमी हें खरेंच जैतिवंत जिवीत जिवन एक दीस आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावता. आयज ह्या उतराचेर, ह्या शिवर्तमानाचे वेळ आमी नियाळ करुया आनी हें जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव